प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयचें शिवर्तमान सुंकरारा दीस जावन आसा म्हत्वाची 22वी चीट आनी 34 ते 40 पर्यंत 34 ते 40 पर्यंत. आनी आयज कितें घडटा, फारिजियो एकठांय जातात आनी जेजूची परिक्षा करूंक ते जेजूक एक विचार करतात. आनी कितें प्रश्न विचारतात जेजूक. एक तर जेजू कडेन येतात आनी म्हणटात, गुरुजी, सुमूर्तींत व्हडली आज्ञा ती खंयची? आनी भाव भयणीनो, हे फारिजियो, हे धर्मशास्त्र सगळे जे हे गिन्यानाचे आहले, जे देवाचें उतर ते शिकलेले, ते सगळे जाणव आहले. पूण ह्या दिसा जेन्ना ते जेजू कडेन येयल्ले जेजूक हो प्रश्न विचारपाक, ते फकत थिंचो जेजू कडेन येवंक नासले की जेजू तांकां कितें शिकोवन दितलो, ते आयकतले आनी जी शिकोवन तांकां मेवतली ताचे वयर विचार करून तांचें जिवीत बदलतलें वा तांचें मन बदलतलें. ना 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 तशें त्या कारणाक लागून ते जेजू कडेन येवंक ना. ते जेजूची परिक्षा करूंक येयल्ले. आनी भाव भयणीनो, जेजू त्या वेळार कितें करता, जेजू तांकां म्हणटा, सगल्याहून व्हडली आनी पयली आज्ञा ती ही, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या जिवेच्या बळान आनी सगल्या तुज्या मनान सोरेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. आनी ताचे उपरांत कितें म्हणटा, तसोच कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. भाव भयणीनो, तुजोच कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. भाव भयणीनो, आमी जाणो की जेजून आमकां 2 आज्ञा दिल्या, पूण खरी म्हणल्यार एकूच आज्ञा ती, आनी ती आज्ञा जावन आसा मोगाची. जेन्ना आमी देवाचो मोग कोत्ता तेन्ना आमी खरेंच आमच्या पेल्याचो मोग कोत्तले, दुस्मानाचो कोणाचोच. कित्याक आमी जाणो की जेन्ना आमी देवाचो मोग कोत्ता म्हणजे देवाचो मोग करपाक कितें करूंक जाय, आमी चड मागणें करूंक जाय, चड उपास करूंक जाय, खूब देवाचें करूंक जाय ना. जेजू कितें म्हणटा, 14 चिटीन, जुवाचे 14 चिटीन 21 आनी 23 वडीन कितें म्हणटा, जो म्हणटा म्हजो मोग कोत्ता तो म्हजी आज्ञा पाळटा, तो मोगान चलता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून आयज सांगलें तांकां की सगली व्हडली आनी पयली आज्ञा ती सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या बळान, सगल्या तुज्या मनान, जेन्ना तूं आमी सोरेस्पराचो मोग कोत्ता तेन्ना देवाचें उतर म्हणटा, आमी खरेंच मोग कोत्ता जाल्यार आमी आमच्या पेल्याचोय मोग कोत्तले. आनी आयज भाव भयणीनो, आमी खूब आमी क्रिस्तांव म्हणटात, आमी मागणें कोत्तात, आमी तेर्स कोत्ता, आमी मिसाक वेता, आमी कोमयां घेता, आमी कुमसार कोत्ता, आमी सगलें जें देवाचें आहा तें आमी कोत्ता. पूण खरेंच आमी मोगान चलता. घरा आमच्या घरांनी, आमच्या काजारी जिवितान आमी घोव बायलां एकामेकाचो मोग कोत्ता. घोव आपल्या बायलेक मोग कोत्ता, बायल आपल्या घोवाक मोग कोत्ता. केन्नाय घोव सोरोप येता, कितें वायट कोत्ता, कितें वायट कोन्यो कोत्ता, तेन्ना बायल एकदम रागार जाता. पूण देवाचें उतर म्हणटा, जेन्ना कोण हांव खरेंच मोगान चलतां, म्हाका कोणीय वायट कर, हांव फकत मोगान चलतलीं. केन्नाय बायल कितें राविना, कितें म्हणटा, तेन्ना घोव खरेंच बायलेक सजमोन तिजो मोग कोत्ता, वो फकत जें ती कोत्ता तेन्ना हांव कोत्ता. म्हणजे आमचें जिवीत अशें जालां की कोण म्हजो मोग कोत्ता, हांव ताचो मोग कोत्ता, कोण म्हाका वायट कोत्ता, हांव तांकां वायट कोत्ता. पूण आयज जेन्ना जेजू म्हणटा खरेंच आमी देवाचो मोग कोत्ता जाल्यार
आमच्या दुस्मानाचो पासून आमी मोग करूंक जाय. आनी जेन्ना आमी आमच्या पेल्याचो मोग करता, आमच्या दुस्मानाचो मोग करता, तेन्ना खरेंच आमी देवाचोय मोग करता. कित्याक जेजू देवाचें उतर म्हणटा जिवाची पयली चीट जिवाची, तो कितें म्हणटा, आमी जी म्हणटा ती आमी देवाचो मोग करता, पूण आमच्या पेल्याचो मोग करना, आमी फटकेरी. कित्याक आमी ज्या आमच्या पेल्याक दिसता, आमकां आमचो पेलाचो आमचो शेजारी आमचो पेलो दिसता, आनी आमी जो दिसता त्या मनशाक आमी मोग करिना जाल्यार आमी ज्या देवाक आमकां दिसना, देव आमकां दिसना, आनी आमी म्हणटा आमी देवाचो मोग करता, आमी फटकेरी. म्हणजे खरेंच आमी आमच्या पेल्याचो मोग करता तेन्ना शेजाऱ्याचो, आमच्या फामिलीचो, आमच्या जो लोक आमचे विरोध येता, आमचे वायट करता, आनी आमी तरी तांचो मोग करता, तेन्ना खरेंच आमी देवाक दाखयतना की आमी ताचो मोग करता. म्हणून आयज एक खेरीत भाशेन आमी ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया आनी आमचें जिवीत मोगाचें, फकत देवाचें आमी देवाचो मोग करता म्हणून तितलेंच न्हय, आमी खरेंच देवाचो मोग करता म्हणून आमी आमच्या पेल्याचोय करता म्हणून हें आमचें जिवीत आमी सादरूंक जाय. आयज तुमकां तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस.